वेंचणूक आयोगाच्या सी-विजील ॲपाचेर आचारसंहिता भंग केल्ल्याची कागाळ येतकर अधिकाऱ्यांनी 100 मिनटांत कारवाय करप सक्तीची आसा। मंगळारा मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांची सगळ्या पक्षांच्या प्रतिनिधी बरोबर बसका जाली। येवपी वेंचणुकेंत टपाल मतदान फक्त 3 दीस पयलीं जातलें म्हूण बसकेंत स्पश्ट केलां। भाजप, काँग्रेस, मोगो, आप, आरजीपी आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रतिनिधी ह्या बसकेंत हजर आशिल्ले। पयलीं सरकारी कर्मचाऱ्यांक पयली मतपत्रिका मतदानाच्या बऱ्याच दिसा आदीं मतदान करपाक सांगताले। राज्यांत सुमार 22,000 कर्मचारी टपाल मतदान करतात। हातूंत वेंचणुकांच्या कामा खातीर नेमिल्ल्या कर्मचाऱ्यांपासून पुलीस अशा सगळ्यांचो आस्पाव आसता। आतां वेंचणुकांच्या पयलीं 3 दीस पयलीं टपाल मतदान केंद्र उगडून थंय मतदान घेतले। राजकीय पक्षांक ह्या केंद्राचेर आपले पोलिंग एजंट नेमपाक मेळटले। गोंयांत लोकसभा उमेदवारांची खर्च मर्यादा 75 लाख रुपया निश्चित केल्या। ताच्याकय चड खर्च उमेदवारांक करपाक मेळचो ना। मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांच्यांनी सगळ्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधी बसकेंत ही म्हायती दिल्या। 7 मायाक मतदान गोंयांत आसा। ताच्या आदीं 3 दीस पयलीं म्हळ्यार 5 मायाक टपाल मतदान घेतले अशें तांणी सांगलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।